आपले कीर्तन कीर्तन हे माध्यम आहे, त्या माध्यमातून आपल्या सगळ्या लोकांना खूप चांगल्या पद्धतीने ते कीर्तन सांगेल याची मला नक्कीच खात्री आहे. आज कार्यक्रमात खरो पावसोच नाशिल्लो, 8:30 9 एअरपोर्टार, बट योगायोगात बेगीन येवपाचो म्हाका योग आयलो म्हणून ह्या कार्यक्रमाक पावलो. फाटल्या दोनूय मये महोत्सवाक हांव हजर आसा, म्हणजे उद्घाटनाच्या आसुनी किंवा बाकीच्या कार्यक्रमाक आसुनी. मये महोत्सव खूप सुंदर आणि सुरेख कार्यक्रम. हांवें जसो म्हटलो म्हणजे खास करून मयेकारां खातीर मयेंतल्या सामाजीक सांस्कृतीक मळाचेर वावुरपी लोकांचो फेलिसिटेशन आनी हो लोकांचो कार्यक्रम आसा, तांच्या खातीर हो कार्यक्रम. आनी ह्या वर्सा तर म्हणजे गोशाळेचो कार्यक्रम घडोवन हाडलो. आमी जाका म्हणटा की आमी गांवा कडेन वचपाक जाय, आमी संस्कृती कडेन वचपाक जाय. आनी आमी जेन्ना संस्कृती कडेन वयतले तेन्नाच एक्चुअल गांव कितें हो लोकांक कळपाक लागतलो. ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान म्हाका दिसता खुबशे जाण पयलेच फावटी गो आश्रमांतूय पावले आसतले. त्या निमित्तान तांकां गो आश्रमा कडेन येवपाचो. आमी सदोदीत एकदां बरेचशे जाण गायच्या म्हणजे शेणाची किंवा मुताची घाण येता म्हणटा. आमी ताका घाण म्हणना, ताका वास येता नाका. हांव हें मुद्दामून सांगता. हें कित्याक तर पंचगव्य चिकित्सा जी केली वता ही गायच्या पंचगव्य म्हणजे दूध आसतलें, मूत्र आसतलें, शेण आसतलें, ह्या सगळ्या पासूनच पंचगव्य ही चिकित्सा पद्दती आसा. आनी ती चिकित्सा पद्दती आयजूय बी आमकां मुद्दामून कळपाक जाय आसत जाल्यार गुजरातात हांगा एक व्हडलें केंद्र आसा, तितूंतल्यान पंचगव्य चिकित्साच करता. म्हणजे त्या जाग्यार एट अ टायम एक जवळपास 150 ते 200 लोक एडमिटेड आसात आनी जे फक्त आनी फक्त पंचगव्याची चिकित्सा घेता. इट इज फॉर द क्रॉनीक डिसिजीस, डिफरंट डिसिजीस. हे लोकांक खबर ना, म्हणजे पंचगव्य हाजेर फक्त चिकित्सा केली वता आनी असले क्रॉनीक डिसिजीस कितले तरी जे आसा पळय तितूंतल्यान ट्रीट जाता. म्हणून हांवें म्हटलें जेंकां घाण येता आसत जाल्यार तरी वास येता हें म्हणपाक जाय आनी तें म्हणप हें अत्यंत गरजेचें आसा. जो पर्यंत हो स्मेल सुद्दां जो आसा पळय इट इज वन टायप ऑफ चिकित्सा हो प्रकार आसा. म्हणून हें समजप हें काळांत गरजेचें आसा. ह्या उत्सवाच्या निमित्तान पयले दिसा म्हाका दिसता आमचे खासदार सदानंद तानवडे आनी आमदार वा पेमिंद्र शेट हे दोगूय जाण हांगासर येवन गेले. तांच्यांनी वेगवेगळ्या कलाकारांचोय सत्कार केलो. खरोखरूच त्या सगळ्या कलाकारांचो हांवूय बी म्हज्या वतीन तेंचें खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. कारण सत्कार लेगीत कोणाचो जायना. जो सत्कार्य करता ताचोच सदोदीत सत्कार्य जायत आसा. जो समाजा खातीर वावुरता, जो कले खातीर वावुरता तांचोच खंय तरी सत्कार जाता आनी ताच्या हातांतल्यान ही सेवा घडटा. म्हणून सदोदीत म्हाज्या हातांतल्यान आतां ज्या तीग जाणांचो जेंचो सत्कार जालो तांच्या कडेन जर पळयत जाल्यार खरोखरूच तांचें डेडिकेशन जें आसा हें त्या कले खातीर खूब व्हडलें डेडिकेशन आसा. आनी ही कला जोपासून दवरपा खातीर तांचें योगदान हें चड व्हडलें आसा. हांवें कित्याक म्हणटा आमच्या फुडल्या जनरेशना कडेन म्हणजे लग्नगितां आसतलीं, हळदी गीत आसतली किंवा लोकगितां आसतलीं, मागीर ती धालाच्या मांडार म्हणपी किंवा शिमग्याच्या मांडार म्हणपी, ही फुडल्या जनरेशना कडेन पावप कठीण आसा ताणें तकले हाडलेली. त्या खातीर म्हाजें तर म्हणणें आसा किंवा रायझींग यूथ किंवा मये हेंच्यांनी ती आतां रिकॉर्ड करून दवरची, ती आतां बरोवन दवरची आनी तेजें आतां डॉक्युमेंटेशन करचें. कित्याक ना जाल्यार तुटकी मुटकी जी आहा पळय न्हू, मागीर कोणाक हय गो हें म्हणटालें तें आतां म्हण हें म्हणटली पाळी येतली सगळ्यांची. त्या खातीर तांच्या कडल्यान ती रिकॉर्डूय करून दवरची, बरोवनूय दवरची. म्हणजे फुडल्या इट इज नॉट ओन्ली म्हणजे ती लग्ना पुरती म्हणूंकूच जाय अशी गरज, म्हणजे कोणी म्हणटलो तेज्या शिवाय लग्न जायना, तर तेज्या शिवाय लग्न जातात. बट ताका एक जो सांस्कृतीक ठेवो जो आसा पळय हो फुडल्या जनरेशनाक जर कळटलो आसत. हांव विचार करता आसतना हांवें मुद्दामून म्हणटलो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न आतां पळयता. आनी हें स्वप्न पळयता आसतना आमी विकसीत भारत आनी विकास आनी विरासत ह्यो दोनूय गजाली करता. हांव जेन्ना विरासत म्हणटा तेन्ना विरासत मीन्स आवर ट्रेडिशन्स. आमचे हे ट्रेडिशन सगळें आसा पळय न्ही हे आमी विसरून उपयोग ना. विकासाच्या बरोबर आमी IT हितूंतल्यान म्हणजे वर्क फ्रॉम होम आमी हांगासल्यान अमेरिके खातीर काम करता. इट इज आवर विकास जातलो तो. इन शॉर्ट इट इज अ डेव्हलपमेंट, इट इज अ फ्युचरिस्टीक डेव्हलपमेंट. आमचो मयांतलो भुरगो कोण तरी फ्युचरिस्टीक तेणी रिसर्च आनी टॅक्नॉलॉजींतल्यान फुडें वयचो. पण त्याच बरोबर आमी विरासत विसारचें न्ही, आमी ट्रेडिशन हें विसरूंक जायना. म्हणून हांवें म्हटलां की अशा सारकेल्या सामाजीक संस्थांनी गांवांतले हे सगळे ट्रेडिशन फक्त जपोवन न्ही तर हेजें डॉक्युमेंटेशन करपाची गरज आसा.
आनी हें जर डॉक्युमेंटेशन केलें जाल्यार जे फुडल्या जनरेशनाक आमी दवरपाक शकतले, फुडल्या जनरेशनाक आयकुपाक शकतले. म्हणून म्हाका दिसता की हें दवरचें आनी हाजे फुडें इन फ्युचर केन्ना तरी सादरीकरण करचें. म्हणून हाजें डॉक्युमेंटेशन जावप हें गरजेचें आसा आनी तें खरोखर तशा संस्थांनी करचें अशें म्हाका दिसता. ताजें हाय सेकंडरी, ताजें हाय स्कूल, बाकीचे ताज्या बरोबर आसलेले मित्र म्हाज्या फुडल्यान उबो आसा, म्हणजे ताज्या बरोबर आसलेल्या सगळी तेजी टीम, इट इज नॉट ओन्ली द सिंगल वर्क, एकटो मनीस काम करूंक शकना. म्हणून हांव म्हणटलो ताज्या बरोबर आसलेले तेजे पुराय संस्थेचे सगळे सभासद हे खूब बरें काम करता. आपल्या गांवांत एखाद्या आपले प्री प्रायमरी पासून निदान हाय सेकंडरी पर्यंतचें शिक्षण आनी हें योग्य शिक्षण दिवचें आमी म्हणटा आसतना इट इज अ करियर ओरिएंटेड शिक्षण दिवचें, हाज्या खातीर काम करप हें गरजेचें आसा. आयज जे आमी काम करता आसतना भुरग्यांचो जर फ्युचर घडयतलें आसत जाल्यार भुरग्याचो फ्युचर घडोवपा खातीर फुडें इन शॉर्ट ताका बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांक कितें दिसता खबर आहा, पॉलिटिशना कडेन येयलो आनी नोकरी मागली, तेणी ती नोकरी दिली म्हणजे तो बरो म्हणून. खूब जाण आनी नोकरी जर दिवना जाल्यार तो वायट, तो आरोपूय करता तेणी कितें करता, म्हाका खंय काम दिलां. ताज्या पेक्षाय म्हाजें तर सरळ म्हणणें आसा, त्या भुरग्याक नोकरी दिवपी करचो, नाजाल्यार ताका फ्युचरिस्टीक नोकरी कडेन कसो वयतलो हें ताका सांगचें, शिकोवचें, ताका गायड करचो. हांवें कित्याक म्हणटा, रायट टायमार इदर एट 10वी अदरवायज 12वी ताका गायड करप हें गरजेचें आसा. खुबशे फावटी आमचे थोडेशे टिचर, हांव परत म्हणटा, थोडेशे टीचर हे तांकां वेवस्थीत रित्या गायड करपाक चुकता आनी म्हणून तर ते रॉंग करियर चूज करता. म्हणजे रॉंग शिक्षण जर चूज करीत जाल्यार ताका योग्य नोकरी मेळूंक शकना. एखाद्या कडेन जर टॅलंट आसत, कितें तो बरो इलेक्ट्रिशियन जावंक शकता, ओके, तो बरो प्लंबर जावपाक शकता, ताका प्रॉपर गायड केलो जाल्यार फाल्यां सकाळी गोंयांत प्लंबींग कॉन्ट्रॅक्टराची खूब व्हडली गरज आसा, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टराची खूब व्हडली गरज आसा. तो खूब बरो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणून बिजनेस तो करूंक शकता. बट ताका जर तो धडपडीत कसो तरी ग्रॅज्युएट जालो, हांव म्हणटा तो म्हळ्यार धडपडीत म्हणटा आसतना तो खंय तरी 40-45% घेवन ग्रॅज्युएट जातलो, जावचो ना न्हू, जातलोच. त्या कारण आयच्या शिक्षण पद्दतींतल्यान ताका ग्रॅज्युएशन जावपाक कोण हाडूंक शकना. बट तो ग्रॅज्युएशन जातलो आनी बेकार ग्रॅज्युएट म्हणून घरा उरतलो. तो बेटर वे तो 12वीच्या उपरांत जर ITI वचून तो इलेक्ट्रिशियन जावन जर आमचो कॉन्ट्रॅक्टर जाल्लो जाल्यार बरो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर जातलो आसलो. आज आमी जे पळयता की सरसकट खूब मोठ्या प्रमाणात भायरसून हे सगळें काम करपाक खातीर कॉन्ट्रॅक्टरूय भायरसून येवपाक लागल्या आनी काम करपी भायरसून येवपाक लागले. निदान कॉन्ट्रॅक्टर तरी आमचे ऑलरेडी काम करपाक भायले येयले जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणून तरी हांव म्हणटलो हय उपकारता, निदान तो तरी वयलो मनीस तरी आमचो आहा म्हणून. पण हे सगळें जर बदल करतलो आसत जाल्यार खंय तरी अशा पद्दतीचो फुडाकार हो सगळ्यांनी घेवपाची गरज आसा. इट इज नॉट अलोन, म्हणजे आमी फक्त राजकारण्याक ब्लेम करतले अशें न्ही. टिचरांची जबाबदारी आसाच, पण गांवांतल्या होतकरू तरणाट्यांची जबाबदारी आसा, गांवांतल्या होतकरू आमच्या सामाजीक संस्थांची जबाबदारी आसा. ताका प्रॉपर गायड करचें आनी प्रॉपर मार्गदर्शन करचें जाल्यारूच गांवांतलो एखाद्या गांवांतले तरणाटे घडपाक शकता. म्हणून आमी बरेचशे फावटी हें जर केलें जाल्यार ताचो खूब मोठो फायदो गांवांतल्या युवकांक जावपाक शकता. म्हणजेच आज आमी जेन्ना गांवांतल्या कलाकारांचो सत्कार आनी सन्मान करता, म्हाका दिसता फुडले फावटी गांवांतल्या अशा पद्दतीच्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसलेल्या भुरग्यांचो आनी गांवांतल्या ज्यांच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर्स म्हणून रजिस्टर करून काम करपाक लागले तांचो, आनी जे स्वताहून एखाद्यान कोणी तरी गॅरेज सुरू केली, एखाद्या कोणी तरी आपलो साऊंड सिस्टमचो बिझनेस सुरू केला, एखादो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर जालो, हांचोय सत्कार करचो जेणे करून बाकीच्या उरलेल्या भुरग्यांक कळचें की हातूंतल्यान खूब मोठो फायदो हो स्वताकूय आसा आनी हो तांकांय आसा. हांव एक कित्याक सांगता, हांवें उदाहरण सुद्दां दिता बरेचशे फावटी. एखादो जर कामाक लागलो प्यून म्हणून जाल्यार तो चडांत चड म्हणजे 20 ते 25,000 रुपया ताका पगार आसतलो. ओके, तो जोडून आमी म्हणटा तशें वर्सभरांतल्यान 3.5 लाख रुपया जोडूंक शकतलो पगार मेळ्ळो जाल्यार. इतकेंच जातलें मरे कॅल्क्युलेशन करून, हेज्या वयर जावचें ना. आनी तितूंतले ताका उरले कितले, तो सगळें काडून तेजी टिकेट बिकेट सगळें काडून ताका उरून ताका 1.5 लाख रुपया उरूंक शकतलो. उरलोच जाल्यार तोय बी. आनी मातसो तो चेनी बी मोटरसायकल घेतलो जाल्यार तेंय उरचें ना, कारण ते मोटरसायकल घेवपाक तो लोन काडटलो आनी तेजे हप्ते फारीक करूंकच उरतलो. म्हणजे एकूय ताका 1 लाख रुपया उरतलो. उरता जाल्यार तो जॉबान आहा म्हणून ताका सांगलें हांवें. तो जॉब तितकेंय उरना. म्हणजे तोच जर सिंपल कॉन्ट्रॅक्टर जालो, ओके, कॉन्ट्रॅक्टर जालो आनी तेणी 4च जर टेंडर्स घेतली, 4च आमी म्हणटा तेजी इनिशियल टेंडर ऑफ द 5 लाख रुपीज, इनिशियल टेंडर ऑफ द 5 लाख रुपीज
आनी ताका कमीत कमी वर्साचो 2 लाख रुपया नेट प्रॉफीट येवंक शकता. नेट हांवें 5 टेंडरांचो हिशोब केला, बाकीच्यांचो करूंक ना. कारण आतां मुख्यमंत्री किंवा हांव पळयता हें सगळें, म्हणून म्हाका आयच्या स्टेजी वयल्यान चड म्हाका भाशण कितें करूं हें म्हाका तकलेनूय नाशिल्लें. कारण एअरपोर्टार देवळा तसो पेपर वाचता वाचता हांगासर आयला. हांगासर येयलो उपरांत फेलिसिटेशन केलें सहज, म्हणजे रायझींग ग्रूप ऑफ मये आनी मये महोत्सव म्हटल्या उपरांत म्हाका दिसता गांवांतलो तरणाटो घडप हो चड गरजेचो आसा. आमी जेंचे सत्कार आतां करता तशें आमच्या तरणाट्यांचे सत्कार जावप हें चड गरजेचें आसा. आनी हें जर जालें आसत जाल्यार नक्कीच आमी ताका म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हें जावपाक जाय. हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तेन्ना इट इज नॉट जस्ट ओन्ली द एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरीकल्चर. हांव जेन्ना गोंय म्हणटा तेन्ना तें स्वयंपूर्ण स्किलिंगाच्या सेक्टरांतूय जावचें, मॅन्युफॅक्चरिंगाच्या सेक्टरांतूय जावचें, सर्वीस सेक्टरांतूय जावचो, हे म्हजो उद्देश आसा. हांव स्वयंपूर्ण गोंयचेर उगीच परत 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 उलयना. हांव स्वयंपूर्ण गोंयचेर उलयता आसतना सर्वीस सेक्टर मिन्स टुरिजम सेक्टर, त्या टुरिजम सेक्टरांत जो भुरगो जाय तो म्हाज्या गोंयचो आसचो. ओके, मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टरांत जे भुरगे आसात ते म्हाज्या गोंयचे आसचे, हो म्हजो उद्देश आसा. आनी तेच जर सगळ्यांनी सुरवात केली आसत जाल्यार नक्कीच ताचो खूब मोठो फायदो हो आमकां सगळ्यांक जातलो. आनी म्हणजे मोदीजीचो विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोवा 2037 हे करपा खातीर सगळ्यांचो हातभार आसचो इतकी अपेक्षा बाळगिता. आज जेन्ना ह्या मया गांवांत दिवलेतल्यो वाती एकठांय जातात तेन्ना माले पेट्टा. आज मया गांवचे माले पेटला, कला संस्कृतायेचे सगळे जाण एकठांय आयल्यात. मडगांवच्यो मयेच्यो कितल्योश्यो पंचायती ह्या प्रातिनिधीक रुपान ह्या माचेर आसा, कलाकारांच्या रुपान हांगा आसात. तुमी सगळे आसात, एकठांय येवप हें गरजेचें जालां. कारण आज हांव सदां म्हणटा आमी फ्लॅट बांदले जीवन फ्लॅट केलें म्हणून, आमी ब्लॉक बांदले जीवन ब्लॉक केला म्हणून, आनी पोरसांतलीं झाडां मारून सीडी आनी सोशल मिडियाचेर सुकण्यांचो चिवचिवाट आयकता इतलें जीवन आमचें कृत्रीम केलां म्हणून. ह्या मोबायलान आमकां एकामेका पासून तोडून उडयल्या. मोबायलान आमच्या मदीं एकल्याचे आयलंड्स तयार केल्या, जाका आमी जुवी म्हणटा, बेटां म्हणटा. ह्या सगळ्या बेटांक मोडून ह्या बेटांक सगळ्या लागीं करपी एक सेतू आमकां जाय पडटा. त्या निमतान वेगवेगळी निमतां जाय पडटा आनी तातूंतले हे महानिमित्य म्हटल्यार मया महोत्सव. ह्या आयोजकांनी सुंदर रितीन तिसरे फावटी हो आयोजीत केल्लो आसा. कलाकारांक एकठांय हाडल्या, कलाकारांची तोखणाय केल्या. सामाजीक, सांस्कृतीक, शिक्षणीक जिवनान जे आपली सेवा दिता त्या सेवेची कदर केल्या आनी हांगा तांचो सत्कारूय केला. कालूच आमचे आदरणीय तारीख सारंगा ताणें दिल्लें योगदान, जे समाजा खातीर योगदान दिलां, मोनजाती विशीं आपली भावना आनी अर्थपूर्ण कार्य समर्पीत केलां, त्या कार्याचो भोवमान ह्या माचयेर जाला. केदी व्हडली गजाल ही, खूब अभिमानाची गजाल. हांव मागता एक ताळी त्या समर्पीत कार्या खातीर जावची, एक वंदन त्या समर्पीत कार्या खातीर जावचें. आमी अशे तरेन वेगवेगळ्या उत्सवा निमतान एकठांय येवया, एकामेका कडेन संवाद करया. मोबायलाचेर तरी आमी आमच्या भितर गुल्ल आसता, तो मोबायल कुशीन दवरून केन्ना तरी एका विचारान, एका संस्कारान, एका ध्येयान, एका प्रेरणेन एकठांय जावप हे गरजेचें आसता. केन्ना तरी काळमेल्लें मन नितळ जाता. संस्कार आमचेर घडयतात, थंयच्यान ती संस्कृतीची सुरवात जाता आनी ती हळू संस्कृती आपल्या भुरग्यां मदीं ती आचरणान येवपाक लागता. अशें म्हणटात की जेन्ना आपली आवय ही फक्त टायम दिलो म्हणून जायना, पण तो क्वॉलिटी टायम आसपाक जाय. आनी त्या क्वॉलिटी टायमान फक्त शिक्षणच न्हय तर आपली संस्कृती, आपले प्रथा, आपले वेगवेगळ्या भागांतले ज्यो कितें प्रथा आसा त्यो प्रथा, लोककला ह्यो सुद्दां त्या भुरग्यां मदीं जतन करपाची गरज आसा. आनी ते जतन करता आसतना अशे प्लॅटफॉर्म, मये महोत्सवा सारखे प्लॅटफॉर्म तांकां एक वेगळी उभारी दिता. ह्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान लोककला, नृत्य, संस्कृतीचें हाजें तर सादरीकरण जाताच, पूण ताजे बरोबरच कळत नकळत रित्या आमच्या धर्माचे बी एक तरेचे रक्षण आणि प्रफुल्लित करपाचे कामय बी ह्या वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान जातना दिसता आमकां. ह्या
सुवातेचेर आमी 300वी अहिल्या देवीची जन्मशताब्दी साजरी करता. 300 वर्सां जाली श्री अहिल्या देवी पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर हांकां. पूण ही करता आसतना अहिल्या देवीची जी कर्तृत्वां आसा ती कर्तृत्वां आजूय बी तितलीच प्रखर, तितलीच जिवंत आसा. आनी ती करता आसतना आमी लक्षात घेवपाक जाय की ती फक्त शस्त्र न्ही तर शास्त्राचोय अभ्यास तिणें भरपूर केल्लो. वयाच्या 8व्या वर्साचेर तिचें लग्न जालें आनी ताच्या नंतर एक वेगवेगळे प्रसंग जेन्ना तिच्या आयुश्यान घडले ते प्रसंगांतल्यान भायर सरून ती आपले मनोबल घट्ट करून रणांगणान सुद्दां उतरपाक तयार जाली. तर स्त्री शक्ती आणि स्त्री शक्तीक आधार दिवपी तेन्नाचे 300 वर्सां पयलींचे पुरुष म्हणजे तिचो माव आसतलो किंवा तिचे बाबा आसतले हांचे कितले तातूंत भितर योगदान आसा. म्हणजेच कितें तर गाडी ही एकाच चाकान चलना हें आमकां खबर आसा. 2 किंवा 4 चाकां तिचे बॅलन्स आसचे पडटा आनी ती बॅलन्स करता आसतना आपले कुटुंब, आपलो समाज, आपली भुरगीं आनी आपलो धर्म हे जर आमी वेवस्थीत रित्या बॅलन्स केलें, ताचें जर समीकरण वेवस्थीत केलें जाल्यार म्हाका दिसता आज जी आमच्या धर्माचेर वेगवेगळी मे बी प्रत्याहार जाता किंवा वेगवेगळे तरेचे आघात जाता ते आघात आमी बऱ्या पद्दतीन तांकां सामोरे वचपाक शकतली आनी तांकां उत्तरूय दिवपाक आमी शकतली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.